प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक स्तुती, देवाक महिमा, देवाक वाखाणी. तो आमचे भितर आसा आनी तो आमचे भितरची येता. त्या देवाक सासणाच्या सासणांक महिमा, कित्याक तो सोबीत कांय आमचे भितर वाडटा. लेबेन त्रमासो खोत्रे मेजे हिंत्र बुशे राबांथाना मनसे क्लेमेन त्रजे अलखांत्र माशारा बाराबारसे लेबेन त्रमासो खोंत्र मस्ते एलांत्र बुशा कांतला मासो. हालेलुया. हालेलुया. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. देवा सांगा तर उलोवया. ओब्रमामान तोरोबो झिमा राखामामान तेलेबे कियारारा रिशा बाराबाराबान तोरोबो दिराबाजान तलाबाकी ओरोबो रोबो 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 रिखामामान तोरोबो दिराबाजान तलाकी याराबा से खेलेलेलेले ओब्रे मामा शिमा मामा केबो बोबो बोबो रिबा बाबा शेबे बेबे बेबे लिबा बाबा रे बारू यालाबा सोत्र लांदे. मग अशा भाव बहिणांनो, पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आणि 2 ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात तर ती देवा लागीं उलयतात. ओब्रेहेन ताराबा समाखी ओरोबो दिराबा जानता अबिखामामान तोरोबो दिराबा जानता लाबा कोरिया ला 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 सेलेलेले. ओ थँक्यू जीजस. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 1 आणि 18 ओळ आमकां सांगता, इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हळ्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळ्ळा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची सक्ती. कित्याक बरयलेलें आसा, जाणाऱ्याची जाणवायेचो भस्म हांव करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धीचो नाश हांव करतलो. मोगाच्यानो, खुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक तारण. देवाचे उतर आमकां सांगता, इबाड जातात म्हटल्यार जी देवा कडसून पयस जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हळ्यार एक पिशेपण. पूण जांकां तारण मेळ्ळा, जांकां देवान विचून काडला आनी जी देवा सांगाता आसान तांकां म्हणजे तुका आनी म्हाका ती शिकवण म्हळ्यार देवाची सक्ती. कित्याक बरयलेलें आसा, जाणारांचे जाणवायेचो भस्म करतलो देव आसा आणि बुद्धवंतांचे बुद्धीचो नाश हांव करतलो. कित्याक आयज जे कोण म्हणटात म्हाका सगळें खबर हा, तांच्या जाणवायेचो नाश करणारो देव आसा. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, जाणट्यांक ताणें नेण वस्तू धापून दवरल्यात आनी ल्हानांक ताणें त्यो उक्त्यो केल्यात. आमी ल्हान आसा मोगाच्यानो आनी ताणें आमकां जाय ते उक्ते केला. कित्याक ताच्या नांवान आमकां तारण मेळ्ळा, ताच्या नांवान आमकां तारण मेळ्ळा. ताची सक्ती आमच्या भितर आसा. देखून आमी डिक्लेअर करता, जो आमच्या भितर आसा तो बलिश्ट आसा. त्या देवाक ह्या वेळार धन्यवाद दिवया, थँक्यू म्हणुया. कित्याक आमी योग्यतेची ना आसा मोगाच्यानो, पूण तरी तो आमचो मोग करता. आमी योग्य ना आसा, तेच्या सामकार उबी राव, पूण तरी तो आमचो मोग करता. तरी तो आमचो मोग करता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद.
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आभार देण्याने भरला मोगाच्यानं। आम्ही कितली असत असल्यार, आम्ही कितली वाईट असल्यार, कितकी आम्ही पातकान असल्यार, कितली आम्ही त्याच्या लागसून पयस असल्यार, तो आमकां दिता मोगाच्यान, तो आमकां केन्ना एकटो जाणना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
Arabasi maraka mama re re re. O bashika mama ria la 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 la. Semo ki arabadeli la 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 la. O breki masa tori ki la 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 la. Shika mama mama re ria la 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 la. Oh risema. O breka mama deria la la zeri. Oh Rika mama se ria la 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 selia la la. Oh ria rante. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. Thank you, Jesus. La ba 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 entreze ya ba ba ba. आम्ही आभारी आसा सुमे जेजू तू आमकां मेवलाय म्हणून मोच्या देवा. ओ रा बा 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 सांद्रा बा 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 शा बा 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 अंत्रुजे रे ला बा 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 बा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ore vendra masa cantana mana mana. O la bandra sere bere. O shara bara bara bara. O shara bara bara bara. O la bara 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 bara. Ore bere sent la mantro sere bara 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 bara. Ra ba 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 sa ra ba 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 ba. La bandro shakantra mastere. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Edisa pason. आयज आमी आमचे सवय आसा म्हणून. हालेलुया. तुजी कृपा आमचे सवय आसा. थँक्यू म्हणटा तुजी कृपेक जेजू. थँक्यू म्हणटा. हालेलुया. आजचे देवाचे उतर घेयात. जॉन चॅप्टर 1 verse 4. आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर आसा. ताची सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. हालेलुया. कितें म्हणटा? ताची सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत आसलें मनशांक उजवाड. कोणा सवय जिवीत आसा? एकाक उजवाड. हालेलुया. ते जिवीत जावन आसले दर एका मनशाक उजवाड बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पर्यंत देवाचे उतर ज्या वेळार आमी आयकता ते उतर तुमी आज जिवी आसात. आमी दर एकली जाणां आयज जिवी आसात. कित्याक जिवी आसा आमी? कित्याक तर आमचे भितर जिवीत आसा. सारकें. आमचे भितर कितें आसा? जिवीत आसा. पवित्र पुस्तक आयज कितें म्हणटा पळयात. ताचे भितर जिवीत आसा. हालेलुया. आयज जे हांव उलयतां ते खूब सजमवचें गरजेचें आहा. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? कितें? ताचे भितर जिवीत आसलें. आयज तुजे भितर जिवीत आसा? हय आसा. म्हजे भितर जिवीत आसा? हय आसा. नातर आमी जिवीत आसतले ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें तुजे भितर जिवीत आसा तें कसलें जिवीत आसा? ह्या थोड्या दिसांचें जिवीत आसा. आमेन. पळयात सजमान घ्यात.
जे तुजे भितर जिवीत आसा, जे म्हजे भितर जिवीत आसा, ते जिवीत थोड्या दिसां पुरते जिवीत आसा. पळयात बायबल कितें म्हणटा, दर एकल्या मनशाच्या भितर जिवीत आसा, पूण ते जिवीत थोड्या दिसांचे आसा. तुजे भितर जिवीत आसा, म्हजे भितर जिवीत आसा, आनी ते जिवीत ह्या संवसारान एक टायम आसा काबार जाता. आतां बायबल हंय कितें तरी समजावंक सोदता, आनी हंय बायबल आमकां सांगता, देवाचें उतर आमकां सांगता, ताचे समय जिवीत आसलें. कोणा समय जिवीत आसलें? जेजू समय जिवीत आसलें. ओके, आतां जें जेजू समय जिवीत आसलें, तें जर जिवीत म्हाजें सवे जर आसा, तर म्हाका खंयचें जिवीत आसा? तुजें जिवीत आसा वा जेजूचें जिवीत आसा? आमेन. म्हाका कोणाचें जिवीत मेवता? जेजूचें जिवीत मेवता. ओके, आतां आमचे जर जिविताचेर आमी जर नजर मारता जाल्यार आमच्या जिवितान मनीस एका टायम ताका जीव आसा आनी उपरांत तो मनीस थांबता, ह्या संवसारान थांबता. पूण जर आमी जेजू क्रिस्ताचे भितर जर नजर मारता जाल्यार तर तेचें जिवीत थांबलें आनी परतून सुरू जालें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो मेलो आनी परतून जिवन जालो. आमेन. तो मेलो आनी परतून जिवीत जालो. आमेन. समजून घेयात, तो मेलो म्हटल्यार थांबलें आनी परतून जिवीत जालें. जर तेचें जिवीत थांबलें आनी जिवीत जालें, थांबलें आनी परतून पुनर्जीवन जालो, तर पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगता, जर ताचें जिवीत जर तुजे भितर आसा, थांबोन पुनर्जीवन जाताय, तो तूं जावन आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेचें जिवीत तुजे भितर आसा. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा, तेणी आपलें जिवीत तुका दिलां. हालेलुया. हें जिवीत पयल्या पासूनच आसलें. हें सासणीक जिवीत देवान आदामाचे भितर पयल्याथानूच दिलें. पूण ज्या वेळार पातक आयलें, ज्या वेळार श्राप आयलो, तें जिवीत कट जालें. हालेलुया. तें जिवीत कट जालें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें जिवीत कट जालें, कट जालें. हालेलुया. हालेलुया. ते जिवीत कट जालें. समजून घेयात बाबा, तें जिवीत बापा थंय आसलें आनी बापा थंय जिवीत सासणीक जिवीता. त्या जिविताक एंड ना, त्या जिविताक अंत ना, त्या जिविताक केन्नाच लास्ट ना. रेव्हलेशन म्हणटा चॅप्टर 1 वर्स 8, हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव सुरवात आनी हांव शेवट. तेच्या वस्तू एंड ना, तेची वस्तू एंड ना. तो आसा, तो आसाच, तो आसा, तो आसा. कन्फ्यूज जाऊ नाकाय, तो आसा, तो आसाच. आसा, तो आसाच. हालेलुया. आसा, तो आसाच. समजून घ्या, ज्या ताकाय जेजूचें जिवीत तुमचे भितर कितलें इम्पॉर्टंट आसा तें तुमकां सजमाना ना. त्या ताकाय तुमचे भितर तुमचें जिवीत कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें सजमाचें. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आयज पळयता जाल्यार सुसायड करतात, जायतीं जाणां आयज जीव दितात आनी कितें करतात, टॅबलेटी खातात, हें करतात तें. हालेलुया. कित्याक सैतान तांचें जिवीत मागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैतान तांचें जिवीत मागता बाबा, आनी सैतानान तेंचें जिवीत संपूर्ण काय आपल्या ताई घेतला. हालेलुया. आपल्या ताई घेतला. समजून घेयात बाबा, हंय बायबलचें उतर कितें म्हणटा तें पळयात. ताचें जिवीत, ताचें समय जिवीत आसलें. कोणा समय जिवीत आसलें? जेजू समय. आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त
वा जेजू क्रिस्ताचे जिवीत आमकां उजवाड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी डिक्लेरेशन कितें म्हणटा, आमी केदीच काळोखान चलोंक जायना, आमकां केदीच काळोखान रावंक जायना. कित्याक ताचे सोबे जावन आसलो उजवाड. आमेन. हालेलुया. ज्या वेळार ताचें जिवीत तुजे भितर येता त्या वेळार सगळो तूं उजवाडीत जाताय. कित्याक तेचे सोबे आसलो जिवीत आनी तें जिवीत आसलें तुका उजवाड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज हांव आनी तूं चलता न्हू बाबा, ज्या वेळार आमी चलता न्हू आमकां केन्नाच कांय भिरांत ना, कसलीच भिरांत ना. जर तुवें संपूर्ण तुजें जिवीत जेजू मुखार समर्पण केलाय ना, खंय ती वचत देव तुका सांबाळटा. खंय ती वचत देव तुमकां सांबाळटा. खंय ती वचत देव तुमच्या सांगाता आसा. खंय ती वचत. हालेलुया. ताची सवय जिवीत आसा. ताची सवय आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाक उजवाड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सदांच मतीन धरात बाबा, तूं तुजें जिवीत घेवन भोंवनाय, तूं तुजें जिवीत घेवन चलनाय, बगर तूं तुज्या जेजू क्रिस्ताचें जिवीत घेवन चलताय. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आनी तेंचें जिवीत तुजे भितर आसलो जाल्यार तुका केदीच काळोखान चलोंक जायना. कित्याक तें जिवीतूच म्हटल्यार उजवाड. आमेन. हालेलुया. तें जिवीतूच म्हटल्यार उजवाड. पळया, जेजू क्रिस्त सोबीत आसा आनी तो तुजे आनी म्हजे भितर रावता. तो तुजे आनी म्हजे भितर रावता. ताचे सवय जिवीत आसा आनी तें जिवीत तुमचे भितर आसा. सगळीं जाणां म्हणा, जेजूचें जिवीत म्हजे भितर आसा. 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 येस बाबा. तेंचें जिवीत ज्या वेळार तूं डिक्लेअर करताय, खरेंच तेचें जिवीत तुजे भितर. तुका दिसतलें कितें, कशें येयलें? सासणीक जिवीत. आतां तुका ह्या जिवितान जरी तुका कितें जालें तरी सासणीक जिवीत तेचे भितर आसा जाल्यार तूं सदां काळ जिवो आसाय. आमेन. रेव्हलेशन सांगता, जो कोण तेचेर विश्वास दवरता तेका दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आमेन. हालेलुया. जो कोण विश्वास दवरता तेका दुसऱ्या मरणाची कितें ना, भिरांत ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 11. कान आसात तांणी आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकोचें. जैत व्हरतल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आमेन. कितें म्हणटा? जैत व्हरतल्यांक. आमेन. तुवें जैत येलाय? हॅलो, तुवें जैत येलाय? ना, तुवें जैत व्हरोंक नाय. मागीर कोणी जैत येला? जेजू क्रिस्तान जैत येल्या. सो जेजू क्रिस्तान जैत येल्या जाल्यार तेचें जिवीत तुजे भितर आसा, तर तूंय जैतिवनपणा परसोड आसा. आमेन. हालेलुया. राखा 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 न्हय कशें. तुका कांय एक करूची गरज ना ह्या संवसारान. ज्या वेळार तूं जेजूचें जिवीत तुजे भितर मागताय, तुका कांय करूची गरज ना संवसारान. कांय करूची गरज ना. इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट. हालेलुया. कांय करूची गरज ना. फकत ताचें जिवीत तुजे भितर घे आनी मागीर तूं जैतिवन जातलें. रेव्हलेशन सांगता, जैतिवन व्हरतल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आमेन. सो हांव आनी तूं जैतिवनपणा परस व्हड आसा. ताचें जिवीत म्हजे भितर आसा. म्हजे भितर आसा. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या मोगा पासून तुजो मोग म्हजे भितर आसा.
तुजो मोग म्हजे भितर आसा. हांव पळयता ह्या वेळार जी हांवें उतरां प्रगटल्यान, जी हांव उतरां प्रगट करता जेजू क्रिस्ताची, हर एक वायट शक्ती चलबल जाता, हर एक वायट शक्ती हतबल जाता, कित्याक हांव जेजू क्रिस्ताचें उतर प्रगटा. आनी ज्या वेळार तेचें उतर प्रगटा, हर एक बॉन्डेज तुकोवन वयता तेच्या नांवान, आनी हांव तेचें नांव यूज करता. बागेंत पावलू, पेद्रू जें नांव यूज करता, इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट, तें नांव हांव यूज करता. आनी त्या नांवान सोडवना, त्या नांवान सुटका आसा, त्या नांवान जिवीत आसा. हालेलुया. कित्याक तेचें जिवीत म्हजे भितर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.